2024च्या लोकसभा वेंचणुकेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच जातले. मोदी हांचे हात घटमूट करचे खातीर येता ते लोकसभा वेंचणुकेन दोनूय मतदारसंघांतल्यान व्हडा प्रमाणांत मतां मेळोवन दिवपाचें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. वाळपय आनी परये मतदारसंघांतल्या बायलां खातीर परये भुमिका मैदानाचेर बायल मेळावो आयोजीत केल्लो. त्या मेळाव्यात मंत्री उलयतालो. तशेंच सनातन धर्माक हजारांनी वर्सांचो इतिहास आसा. तो कांय लोक नश्ट करपाचो यत्न करतात, पूण तो नश्ट जावचो ना अशेंय मंत्री विश्वजितान सांगलें. आशीर्वाद असतो, आमचेर विश्वास असतो आणि ही घटना मनीस कितलोय श्रीमंत असो, मनीस प्रसंगांतल्यान वयताच आणि प्रसंग एक कोणाक सोडिना. प्रसंग फक्त मनशाक दाखोवन दिता की बाबा आपल्या जबाबदारी जी आसा ती जबाबदारीचे पूर्णपणे लोकां खातीर सेवा करपाक जाय. लोकांचे जीवन सुरक्षीत दवरपाचें काम आमी करूंक जाय आणि लोकांची सेवा करून लोकांची भुरगीं जी शिकल्या हेची उदरगत करपाक म्हणून आमी आयज निवडून येता, इलेक्शनाचे फॉर्म भरता आणि आयज तुमकां सांगता की आमचे बरोबर तुमी रावचे. आयज तुमकां मागता की देशाचे प्रधानमंत्री सगळ्यांनी आमचे प्रार्थनांनी मनात घेवंक जाय. फाल्यां तेंचे पयलो हो वाडदीस तेंचे ज्या वाडदिसा निमित्त ते आईचे वचून पांय धुताले, आशिर्वाद घेताले. आयज ती आई ना तेंचे पण ती आई वयल्यान पळयतली की तेजो आशिर्वाद तेच्या चल्याचेर आसतलो. देशाचे प्रधानमंत्री आसतले आणि 2024 नरेंद्र मोदीजी हो परत एकदा देशाचे प्रधानमंत्रीचे खुर्चेर बसतलो. हे बाकी काँग्रेस तेंचे कोणाचे विश्वास दवरूं नाका. हे इंडिया अलायन्स सगळे गोका अलायन्स तो स्टॅलिनाचो भुरगो सांगता तो पयशे चड जाले दिसता. बापूय चीफ मिनिस्टर म्हणून एक सांगूंक सोदता सनातन धर्म नश्ट करता परत जन्माक येवंक जाय. सनातन धर्म केन्ना नश्ट जावचे ना. धर्म आमचो ते राखून दवरूंक जाय आणि आमी राखून दवरतले आनी सगळे एक उदाहरण आसतली गोंयांत ज्या आमी म्हणटा की आमकां राष्ट्र हे वेगळे तरेचे राष्ट्र आसूं शकता. राष्ट्र ह्या तरेन आसूं शकता की सगळे समाजाचे लोक आमी एकत्र करूंक शकता. राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बी आसूं शकता. त्या हिंदू राष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजान आयज स्थापन केले. जे हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन एकत्र येवन फुडें सरले. आमी भेदभाव केन्ना करूं ना. भेदभाव केन्नाच करचे ना. प्रत्येक समाजाक प्रत्येक घटकाक तितकेच महत्व दिवंक जाय जे आमी बाकी समाजाक दितात. आणि ह्या उद्देशान आमी राजकारण करता. ह्या उद्देशान आमी पावलां बिवलां फुडें वयतले. कारण ज्या तरेची भावना तरी स्वतः तुमच्या भितर जोडून घेतलेली आसा आणि त्यावेळेस ज्या वेळाचेर निवडणूक जाली त्या वेळाचेर गोंया भितर सगळ्यांत जास्त मतदान घेवपाचें त्या तरेन आमी करून दाखयलें आसा. तेजेर लीड जे आसा ते लीड तुमी ताका कारण तो पेज तुमी ताका दिलो आसा. आणि त्यामुळे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे 2014 पासून आमी पळयत गेले. कारण फाल्यां तांचो वाडदिवस आमी सगळे जण तांकां बरें आयुश्य देवा कडेन मागतात म्हणून तर आज आमी सगळ्यांनी मिळून आज हार्दिक केल्लो आसा. आणि हे करता आसतना येणारे 2024 या 2024च्या निवडणुकीक आमी त्यांच्या नेतृत्वाचेर बरें एकदा निवडणुकेक बसपाचें आसा.